तरणाटपणार संतोषान जिये, तरणाटपण मुंदारून जिये. आज हांगा असल्या भयणींनी घरा वचून तुमच्या नवऱ्याचें पॅन्ट एक पळयचें. बेल्ट काडल्यार पॅन्टार रावता गी या देंवोन धांवता गी. वस्तूर मनशाक मोगाचें न्हू. एक तरणाटपण आसचें म्हळ्यार वस्तूर बरें फिटींग जायचें. थोडे फावटी शर्ट सकयल देंवल्लें शामियाना बरी आसता ना, ती हांगाची भुजांचेर तासाचें. हांगा एक एकटा काडटा आसा ताका, तें खंय एखाद्यान एक 2 इंचां सकयल देंवल्यार तें जायना तशें. आमचो नागे अब्बास तो म्हणटा पोटाक हात लागून म्हणटा त्याची सोबतो ते ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೈವೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹಂಸು ಇರಬಾರದು. आता असो केलो जाल्यार पोट निट्टा साजें तें वयर सकयल आसन असो म्हणटा. देखून सत्राय करा. हायटा तिकेत मनशान वेटी मेंटेन करचें. हें व्हडल्यान सांगना, लो सांगता. देखून तुमी लो आयकल्यार बरो. देखून एकामेकाक दादल्यांनी तुमच्या व्हंकलेची बाजू आनी चॅक करी जाय. कशी एकदम हातांनी लूज जावन हात येदे मोठे हात, बाजवेचे हात येदे मोठे. एका काळार शिवताना ती बरी आसली जावं बरो, तितके रिपेरी करनाका. तें फिटींग समा करनाका. करीचें मोगाचें न्हू. तरणाटपण म्हळ्यार अशें हर एका संगतींनी मनशाच्या जिवाकी घमाण दिवंक जाय, वस्तुराकी घमाण दिवंक जाय. मनशान अप टू डेट आसूंक जाय. जानवायें तें अप टू डेट. तरणाटपण म्हळ्यार तें. आनी जर तर आनी निमाणें जर तर 40सांचेरच 60 वर्सां जाल्ले बरी केल्यार तुजें म्हातारपण तूं मुंदारून वेतलें. 40सांत म्हातार जालोय आनी तुका मरोंक आनी 40 वर्सां आसा, म्हातारपण मुंदारून वेतलें. पूण 60चेर तूं 40सां बरी दाखयशी जाल्यार तरणाटपण मुंदारून वेतलें.